पिश्या भाशेन आपल्याक जाय तशें ते उलयताले आनी मोजेसान तिंगासोर कसलें समाधान केलां तें पळोवया. वोड 13. त्या पासून मोजेस सगळ्याकीन पयलें म्हणटा भियेना काय. सर्वेस्पोर तुमची सोडवण करतलो आनी तुमी सालमाळटोली आनी सर्वेस्पोर तुमकां दाखयतलो. तुमी पळयतली, तुमी उगी रावात, तुमी थीर दवरात. हें सगळ्याकीन कठीण काम. शांत रावात, तुमचे तोंडां सारकींच बंद दवरात. बेश्टेत उलयनाकात, टेन्शन घेयनाकात. सर्वेस्पोर अजाप करपाचो आसा आनी ताणें तर अजाप करूंक जाय जाल्यार तुवें तुजें तोंड बंद दवरूंक जाय. तुमी आयकता काय? तुज्या जिवितान कितें तरी अजाप जावंक जाय जाल्यार तुवें शांत रावचो पडटलो. टेन्शन घेवप, उचांबळीत जावप, तोंडाक येता पळय तें उलोवप, तोंडाक येता पळय तें रागान थिंगासोर बकबक करीत आसता थिंगासोर, असलें जिवीत सर्वेस्पोरा कडल्यान खंयचें तरी बरें उतर तें हाडचें ना. आयज आमी शांत रावपाक शिकया, शांतीन समाधानान रावच्याक शिकया. घोव आनी बायल आसा ती, तांचें लग्न जालां. आतां लग्न जाल्या उपरांत घोव आनी बायल दोगांय मेळोन उलयताले पळय तेन्ना घोवान अशें म्हटलें, जिवीतभर आमकां तर खुशी रावंक जाय जाल्यार आमी थोडे निर्णय घेवचे पडटले. कितें काय ते निर्णय? आतां ते निर्णय ताणें घेतले. दोगांय बरी भलायकी नासली, दोगांय घोव बायलां सारकी बरी भलायकी नासली. तांकां तपासतालो पळय त्या दोतोरान तांकां अशें म्हटलें, तुमी भलायकीन बरी आसा. इतली बरी भलायकी ताचें कारण कितें काय? दोतोर तांचो इश्ट म्हणून ताणें तांकां अशें म्हटलें, दोतोर तूं आतां आमचो इश्ट न्हय, आमी पळय इतली भलायकीन बरें आसा तेचें कारण कितें जाणा? काजाराच्या पयल्या दिसा पळय आमी एक थिंगा निर्णय घेतलोलो. कसलो निर्णय? ना काय न्हू, हांवें म्हजे बायलेक अशें म्हटलें, म्हाका वेगेनूच राग येता, म्हाका राग येता पळय तेन्ना बेश्टोच हांव बोडबोड करीत आसता जाल्यार तूं वायट धरिना काय, तूं ताजेर ध्यान दिना काय. तूं थिंगासोर तुजे कुजनान थिंगासोर तूं रान, बरें भाशेन रान, हांव हिंगासोर बकबक करीत रावतलो आनी मागीर उगी रावतलो. तूं तुजी भलायकी पिड्यार करना काय, हांव म्हाजें उणेपण तुका सांगता. हें कशें काय? हें सारकें अजाप हें. तूं कितलोय बोब मार, कितेंय कर, हांव शांतेन काम करतलें. हें बरें आसा. आनी जेन्ना पळय तुका राग येता आनी जेन्ना तुका तोंडाक येता पळय तें म्हणूंक जाय जाल्यार तेन्ना हांवें कितें करचें तें तुवें म्हाका सांग. तूंच म्हाका तें कितें तें सांग. जेन्ना घोवान अशें विचारलें जाल्यार बायलेन असो जबाब दिलो. तो जबाब आतां आयक. म्हज्या घोवच्यांक तें सोसूंक जायना म्हणून ताणें म्हाका काजार करून सोडला. तुमी कित्याक आसतात? हांव तुमचे भाशेन उलयतां काय? म्हज्या आवय बापायन हांव बोब मारता म्हणूनच म्हाजें लगीन करून सोडला. कोणें जल्माक हाडला पळय तांकां सोसूंक जायना, काजार जाता तो कितें सोंसतलो? बरें आसा, बरें आसा, कितें करूंक जाय तूंच म्हाका सांग, कांय नाका. जोरी तर हांव केन्ना तरी रागार जायत जाल्यार ह्या भाशेन तुज्यान तें मागीर सोसूंक जावचें ना. तूं कितें कर जाणा, तूं भायर एक मातसो वच आनी वॉकिंग करीत यो. खंय वच म्हणटा? बरो एक वॉक करूंक वच. हे भाशेन म्हटलें. ताणें वो एडवायस दिलो. वो एडवायस ती दिता. दोतोरान म्हणलें, आरे वा, हें तर एकदम बरें जावन आसा. तुजी बायल तूं बॉम्ब मारता पळय तेन्ना ती थिंगासोर ध्यान दिना आनी ती बॉम्ब मारता पळय तेन्ना तूं मागीर वॉकिंगाक वयता. ते उपरांत आतां तुमी 50 आनी 5 वर्सांची जाल्लो आसाय. इतले भलायकीन बऱ्या भाशेन तूं जियेता ताचें कारण कितें? आरे कांय ना दोतोर बाब, पळय म्हाजें वॉकिंग आसता तें सकाळीं 5 सुरू जाता. केन्ना सुरू जाता? ताजे उठपाच्या वेळार मातशें उशीर जायत जाल्यार बायल लागता बॉम्ब मारूंक. म्हणल्यार सकाळी फुडें सुरू जाता पळय तें चलत रावता पळय तें रातचे 11 पर्यंत. अशेंच तें. आनी हेंच वॉकिंग आसा. अशेंच हांव जालां. त्या पासत तूं वॉकिंग करताय म्हणून तूं इतली भलायकीन आसाय. आतां फाटले फावटी हांव येयल्लो पळय तेन्नासान तुजी बायल आतां आनीक भलायकीन बरी दिसता. आनी ताजें बेद कितें पळय तें सांग. तेन्ना उपरांत तो ताका तें सांगता, जेन्ना हांव वॉकिंग करूंक वयता आसतना आनी म्हाजी बायल चिंता पळय वो खंय वयता काय, आनी ती म्हजे फाटे फाट येता. त्या पासत ताजी भलायकी बरी आसा आनी म्हाकाय बरी भलायकी आसा. दोगांय घरा आसतना वॉकिंग करीत आसता. आतां आनी कितें उरलां काय?
हे बॉम्ब मारता त्या पासत हे वयली मारतात पळय त्या पासतूच घरान सारकी अशांती थिंगा आसता. घराक एक बाजार केल्या उपरांत त्या घराचो कितें वाट जातली मातशें चिंतून पळयात. तुजो घोव घरान शांतीन रावचे बोलदेक भायर रावपाक तो पसंत करता जाल्यार, तुजी बायल शांतीन घरा रावचे बदलेक भायर वचोंक सोदता पळय ताचें कारण ते घोव बायलांचे मूड सारको ना म्हणून. पळय मूड तो सारको ना जाल्यार बायबल अशें म्हणटा पळय जे बरे दीस तूं पळोवंक सोदताय आमचे तोंडांतल्यान आमी वायट उतरां उलयची न्हू, तुमचे जिबेंतल्यान वायट उतरां उलोवपाची बंद करची आनी सुरक्षीत दवरची. जोरी तो तुजें तोंड सारकें ना जाल्यार आयक म्हजे भाव भयणानो, सर्वेस्पराची जी बेसांवां आसात ती तुका मेवची नान. शांत रावप आनी उगी रावप ह्या भाशेन आमकां केन्ना रावंक जावचेंच ना. सर्वेस्पराचो तुका जबाब जावप जाल्यार बारकायेन आयक, काम डावन. मातसो तूं शांत राव, सोजमीकाय घे. सदां सर्वेस्पर तुका हेंच सांगोंक सोदता. सर्वेस्पराची बेसांवां तुका जाय जाल्यार शांत रावपाक तूं मातसो शीक. सेल्फ कंट्रोल धरून सगळे शांतीन रावप एकदम गरजेचें. म्हजे भयणी जिवीतभर तूं उंचामोळीत रावत जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं कसलें बेसांव पळोवंक पावचें ना. डायरीन बरोवन दवर. मातशें शांत राव, कांयच उलयनासतना. मातसो शांत राव. सर्वेस्परूच तारोण दिवपी तो. तुजे दोळ्यांनी तूं पळयतले तुजें तोंड बंद कर. तूं अजापाची वस्तू पळयतलोय. बेश्टो तूं बकबक करीत जाल्यार तुका कांय दिश्टी पडचें ना, फकत फारो दिश्टी पडटलो. सोजमीकाय मेवली काय? तुजें तोंड तो सारकें ना जाल्यार तुजे फुड्यान दिश्टी पडटलो तो फकत दुस्मान. जोरी तूं तुजें तोंड बंद दवरीत जाल्यार सर्वेस्पराची ती वजापाची कामां तूं देखतलोय, तें तूं पळयत आसतलोय. हें सोत आमी मानून घे जाल्यार कितलें बरें जातलें. चालतें करीत जाल्यार तें बरें जातलें. आतां हांव पयले पॉयंटार येता आनी हें सांगून हांव म्हजो संदेश काबार कोत्ता. जाल्यार हे कोश्ट कित्याक आयले? हे सगळे त्रास कित्याक आयले? अशें कित्याक काय फुडल्यान तांबडो दर्या दोनी वाटेन दोंगर आनी फाटल्यान आसा पळय ते फारोची सेना. सर्वेस्पण आमकां बासावणे देसान वता म्हणून बासावणी दिलेली, पूण आतां हे तांबड्या दर्याच्या मुखार हाडून आमकां दवरल्या. कित्याक हे सगळे त्रास येयले? कित्याक हे सगळे तिका कोश्ट येयले? कित्याक हें सगळें घडटा? कित्याक हें आमकां गेलो घातला? ही बिरान सोसूंक जायना पळय ती बिरान तांचे जिवितान कित्याक आयली? तुमचे मदें कोण असले परिश्रांत वयतात काय? बावा, म्हज्या जिवितान जायते कोश्ट आयले, जायते त्रास आयले, तितूंतल्यान हांव पासार जाता आनी जायते त्रास आयले आनी कितें करचें हें हांव चिंतीत सारको बेजार जालो. हें सगळें कित्याक येयलां काय? कित्याक आयलां काय? सर्वेस्परान हे परिस्थितीक परवानगी दिल्या. जरी तूं बरे भाशेन पळयत जाल्यार तूं पळयतले इस्रायली लोकांक तांकां कठीण परिस्थितीन घालूंक जाय, तांकां त्रासान घालूंक जाय, तांकां जायते त्रास तांकां दिवंक जाय आनी ताका दुस्मानाच्या हातान दिवचें म्हणून ह्या भाशेन सर्वेस्परान आवडूंक ना. त्या पासत तांकां भायर काडूंक ना. फारो थिंगासर आतां अशें म्हणटा ती मेवली. आतां त्या म्हज्या हाताक ती सांपडली. आतां ते काबार. वरोण्यांत फसलें हांव. सैतान अशें चिंतलो आतां ही वरोण्यांत फसलें हांव. पूण सर्वेस्पराचो उद्देश कितें पळय ते तांकां सोजमीकाय मेळोंक ना. इतले भिरांकूर परिस्थिती तांच्या जिवितान कित्याक आयली? जेन्ना हे प्रश्न करी पळय तेन्ना वयली मारी तेन्ना मोजेस म्हणटा तुमी थीर उबी रावात आनी सर्वेस्पराची सोडवण तुमी पळयात. तुमी ती पळयात. लोक कितें करता? पाटी वळोन पळयता फारोवाची सेना आसा, तांबडे दर्याची व्हडली व्हडली लारां थिंगा आसा, पूण तोंड उगी धरून शांत रावंक जाय. आतां पळया मुखार कितें घडटा. सर्वेस्पर आपुणूच तुज्या पासो झुजतलो. त्या पासत तुमी थिंगासर उथीर रावात हें मोजेसान तांकां म्हटलें. पोतून हांव तुमकां उगडास कोत्ता. जरी तर कितें घडोन जरी तर तुजें तोंड तूं सांबाळना जाल्यार तुजो प्राण तूं वाटोवचो नाय. तुजी फामील तूं सांबाळून दवरूंक सोदताय, तुजी गोवाय तूं सांबाळून दवरूंक सोदताय, तुजें ओत्मीक जिवीत, तुजी ती शिरवीस आनी तुजी ती दोन दौलत, तूं तुजी पळय ती मिनिस्ट्री ती सगळी तूं सांबाळून दवरूंक सोदताय जाल्यार तुजें तोंड सांबाळून दवर. ताका कंट्रोलान दवर. सुबेज आयकात, उणें उलोयात,
तेन्ना तुमकां जोईत मेवतले. सर्वेस्पराच्या एका दासान म्हणल्यार तुमकां 2 कान दिल्या, वय, आनी एकूच तोंड दिला. ताचें कारण कितें? सुबेज आयकप आनी उणें उलोवप. आनी हें कितें? आमी चड उणें आयकता आनी चड सुबेज उलयता. नाका जालेले बेश्टे त्रास आवडटात. म्हाका तुमी एक भासावणी दीत काय? ह्या मुखार तुमी सुबेज आयकतलीं आनी उणें उलयतलीं. वय, आमी उणें उलयतलीं अशें म्हणटात ते मातशें आत उखलात. हें सोत काय? तुमी जो निर्णय घेतला पळय तुमच्या कोन्यांनी ते दाखयात. कित्याक तुमी जाणात जेन्ना तुमी सुबेज उलयता पळय तातूंत खोटेपण दिश्टी पडटा. मनीस बेश्टेच हिंगा तो बेकार तर उलयत रावलो जाल्यार न्याय जाता पळय त्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो. बेश्टें थिंगासर उलयनाकात, तोंडाक बेश्टें थिंगा काम दिनाकात. जाता तितलें सुबेज आयकोयात जाल्यार खरेपणी तुमी बरे दीस पळयतले. काबार करचे आदीं कित्याक हे कोश्ट, कित्याक हे त्रास आयले, हें झूज कित्याक पासत, कित्याक आमी अशीं फसल्या? जरी तुमी असले प्रश्न कोत्ता, सर्वेस्पर तुका ते कोश्ट दिवंक आनी तुका त्रासान घालूंक थिंचोर ह्या भाशेन धांवडेता काय? ना, तशें न्हय. ताजें चिंतना पळय तें तुजें अशें बरी जावन आसा आनी ताजी चिंतना ती एकदम उंच. फारो तांच्या फाटीक लागलो, व्हरती सेना घेवन तांच्या फाटीक लागलोलो. इस्रायली पोरजां चिंतूंक लागले आतां आमी काबार जालीं. पूण मोजेस म्हणटा ना, तुमचो नाश जावचो ना. जाल्यार आतां फारो तो काबार जातलो. तो फारो सारकोच शेणटलो. हें कशें घडोवन येता? सर्वेस्परा वरवीं हें घडटलें. मोजेस अशें म्हणटा, जो दुस्मान तो तूं आतां पळयताय, हाच्या उपरांत तूं ताका आनी कदींच पळयचो नाय. हें कशें घडोवन येता? तूं शांत राव. आतां आमी पळोवया वोड 15. तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हाका उलो मारूंक बसलाय? इस्रायली पोरजाक आज्ञा दी, तूं हिंगा सोरल्यान मुखार वच. मोजेस हांगासर मागणें करी. आतां हिंगासर एकाच सुवातेर आमी पळयता तुजी मागणी थिंगासर आयकली काय? अशें ताणें म्हणलें. येता पळय तें तुफान पळोवन तो काप्तान त्या मनशाक म्हणटा, तूं हांगासर आतां कित्याक न्हिदलाय? उठ आनी तुज्या सर्वेस्पराक तूं उलो मार. पेद्रू, जुआंव आनी दुसरे ते शिस आसले पळय तांकां कोणें येवन जेजून अशें म्हटलें तांकां, तुमकां 1 वर पसून जागे रावन मागणें करूंक जायना काय? दुसरे सुवातेर आमी पळयता, सिमांव, तुका म्हजें सांगाता 1 वर पसून जागो रावंक जायना अशें म्हणटा. पूण मोजेसाक पळोवन हिंगा सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आयक, आतां तुजें मागणें जालें. केन्ना तरी सर्वेस्पर आमचें मागणें पळोवन अशें म्हणो, पुरो चड मागणें केलें, खूब जालें. सर्वेस्परान अशें म्हणलें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. मोसेस पळय जो सर्वेस्पराच्या आजीरपणान 40 दीस आनी 40 रात ताचे मुखामोल पळोवन तो मागणें करपी आसलोलो, मागण्याचो तो झुजारी. आनी ह्या वेळाचेर आतां तो मोजेसाक म्हणटा, तूं मागणें करपाचें पुरो कर, काम करूंक सुरवात कर. वय, थोडे लोक पळय काम करचे वखदार मागणें 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 अशेंच म्हणत आसता. मोगाच्या भयणांनो, म्हाका तुमी चुकोवन सोजमो नाकात. मागणें करूंक जाय. भुरग्यांक आनी फामिलींक तांची देखभाल करूंक जाय. त्याच भाशेन भावांनी पळय तुजे ओत्मीक जिवितांत तुवें वाडचे खातीर देवाचें उतर मागणें करूंक जाय. तुमी दोगांयचे ती जबाबदारी आसा. कसली जबाबदारी? फामील वाडोवची. ऑफिसान कामाच्या वेळाचेर आनी घरांत काम करच्या वेळाचेर मागणें करिनाकात. मागणें करिना म्हणटा पळय तसले थिंगासर हांगा तर म्हाका ते पळयत आतां ती सजमता हांव मागणें करूं नाका अशें म्हणटा. म्हजो रॉंग मतलब घेयनाकात. हांवें कितें म्हटलां? कामाच्या वेळार पळय घरांत जेवण रांदता आसतना पळय त्या वेळाचेर मागणें करूं नाकाय. पळय भुरग्यांक पळय जेन्ना शिकोवंक जाय पळय तेन्ना तें सोडून थिंगासर मागणें करूंक बसनाकाय. तूं एक घोव म्हणून थिंगासर भुरग्यांची देखभाल करपाची जबाबदारी तुजेर आसा. जरी तर तूं अशें म्हणत हांव घरान बसून रावतलो आनी मागणें करतलो जाल्यार तुजे घराची वाड थिंगासर कोण करतलो? बायलेक आनी भुरग्यांक कोण पोसतलो? आख्खो दिसभर थिंगा मागणें मागणें करतले स्तुती आलोली अशें म्हणटले जाल्यार तुजे बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या थिंगासर देखभाल म्हणटा तो कोण करतलो? घरान रांदपाचें काम थंयसर कोण करतलो? तुजी फामील थिंगासर कोण सांबाळटलो?
हें सोत तूं केन्नाच विसरूंक नाका पळय. तुजे कामा वरवीं तें तूं दिश्टी पडोंक जाय तें तुमी जाणाव. काम करचे वखदां तिंका मागणें करूंक बसो नाकाय, मागणें करचे वखदां तिंका काम करूंक बसो नाकाय. अशें करचें न्हय. दर एक कोण्याक एक वेळ आसा. जेजू क्रिस्त सकाळचो उठोन मागणें करूंक वचो. दिसभर काम केल्या उपरांत मागीर सांजचो वचोन मागणें तो करी. आमी सारकें लेट उठतात, रातचेय लेट न्हिदतात, आनी थोडी जाणां अशें आसा की ते आख्खो दीस बोर टीव्ही फुड्यान बसता. घराचें काम करिनात, जेवण रांदिनात, हें सगळें कितें? कालवरी आवाज येता, कालवरी ताळो, ताजो हांव उतर आयकोता. आमचे मदें असलीं कोण आसा काय? पळय हांव बायबल वाचता, देवाचें उतर वाचता. अरे तुका दिश्टी पडना काय? हांव कामाक वचना पळय, मागणें करता, कामाक वचना. अरे कामाक वचना आनी देवाचें उतर आयकोता कितें रे? मोसेस, तुवें मागणें केल्याय ताका पुरो. आतां तुवें मागणें करूंक उपकारना हिंगा. आतां तुवें मुखार सरोंक जावो. उठ आनी मुखार वच. जो दुस्मान तूं आयज पळयताय पळय तो ह्या मुखार तुका आनी केन्ना दिसचो ना. ओड सोला अशें म्हणटा पळय, तुज्या हातीन तो दांडो आसा पळय, ते दोरयाचेर तूं मुखार काड आनी ते दोशी जातोले. आनी सगळे इस्रायली फौज जा पळय ते दोरयांतल्यान पासार थिंगासोर जातोले. दुसरे वाटेन ते वेतोले. तो तांबडो दोर्या तुज्या मुखार आसा, ताचे 2 भाग जाता दोशी जातलो. तुज्या हातान पळय ती बोडी आसा, ती बोडी घे आनीक त्या दोरयाचेर तूं मार आनी ताजे 2 भाग जातोले, दोशी जातोले. तूं घोट राव. हांव तुमकां एक प्रश्न कोत्ता. तुमच्या जिवितांत तांबडो दोर्या असो येयला काय? जो तुका मुखार सरोंक दिना पळय, तुका थीर रावंक दिना पळय, तुका कितें आडको जाला काय? आयज तो फातो तुज्या मुखालो तुका फुटोंक जावो. आयज तो तांबडो दोर्या थंयसर दोशी जावचो. तुवें मुखार सरोंकूच जावो. थिंगा रावपाची तुका परवानगी ना. तुका फुडें वचचें पळय सर्वेस्पराची इच्छा. तुवें मुखार वयचें हे सर्वेस्पराची इच्छा. तुवें जैतीवर जावचो ही सर्वेस्पराची इच्छा. असलें कितें तरी जें तुका मुखार वसोंक जैत घेवंक दिना. ज्या स्वतें तुवें पावंक जाय थंयसर तूं पावोनाय. तुज्या जिवितांत आडको आसा ती आयज तुवें काडून उडोवची. आयज तुवें ताका आज्ञा दिवंक जाय, तूं भायर सर. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या दुस्मानांक तूं धेंगशे घाल, तेन्ना तो धांवतलो, पयस वेतलो. आयज जे कितें तुका आडायता पळय ताका तूं धेंगशे घाल आनी तुज्या मुखायल्यान ते पयस जातले आनी तुका मागीर मुखार वचोंक जावो. हें सर्वेस्पर आवडटा. मोजेसान दांडो उबारलो आनी तांबडे दोरयेचेर ताणें तो मारलो. तो दोशी जालो. 2 भागांत तो दोशी जालो आनी सुकलेले जमनींतल्यान इस्रायली पोरजा चलोन चलोन ते दुसरे वाटेन पावत आयले. जेन्ना ते दुसरे कडेन पावले तेन्ना फारो आनी ताजे सेनेन हें सगळें पळयलें. दोर्याचे 2 भाग जाल्यात, आमी त्या वाटेन आतां वयचें अशें ते चिंतूंक लागले. इस्रायली पोरजा ते 2 भाग जाल्या पळय ते जमनींतल्यान थिंगासोर चलोन चलोन ते त्या वाटेन ते थिंगासोर पावले. ताजी फाटल्यान आसले पळय ते फारो आनी ताजी सगळी सेना तांबडे दोर्याचे सारके मोदें ते आतां पावले. सर्वेस्परान मोसेसाक पयलें सांगलें पळय, जो दुस्मान जे तूं आयज पळयताय पळय तो तांकां आनी ह्या मुखार तुमी केन्ना देखचे नान. तुजे दुस्मान पळय तुका पोतून दिसना जावच्याक आयज तांबडे दोर्या मुखार आसोंक जावो. तुवें अशें चिंतलां हो तांबडो दोर्या म्हणल्यार एक व्हडली आडको. तुज्या पासो तो तांबडो दोर्याक व्हडली आडको जाल्या. हो तांबडो दोर्या तुका मुखार वचोंक आडायता अशें तुवें चिंतलें, पूण सर्वेस्परान तुका त्या तांबड्या दोर्या लागीं व्हरोन तुका थिंगासर तुज्या जिवितांत हाडोंक न्हय. सर्वेस्परान तुका तांबड्या दोर्या लागीं ह्या पासोत हाडल्या जो तुज्या फाटीक लागलेलो आसा, तो फारो आनी ताजे सेनेक बुडोवच्याक. सोजमीकाय मेवली काय? जे प्रॉब्लेम तुज्या जिवितांत आसा त्या प्रॉब्लेमांतल्यान तूं पळयताय त्या सगळे वस्तूंचेर तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास धरून तूं मुखार सरत आसाय. ते प्रॉब्लेम तुका त्याने प्रॉब्लेम उरचे ना. जे तुजे फाटीक लागला, जे तुका प्रॉब्लेम दिता पळय ते सगळे पळय तसले आसा पळय ते सगळे प्रॉब्लेम, ते प्रॉब्लेम आपल्याकूच घेरो घालता. तांबडे दोर्यान तांचे भितर भिरांत हाडली, पूण मोजेसा भितर तिंगा भिरांत येवंक ना. कित्याक मोजेसान सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरलो.
तांबडो दर्या तो एकदम कठीण आसलो. एक व्हडतें प्रॉब्लम, एक आडको कशें दिसतालें. खरेंच पळोवंक गेल्यार तो तांबडो दर्या तांकां त्रासान आडपाक न्हय आसले, पूण फारोआक थिंगासोर पुरून उडोवच्या खातीर. सर्वेस्परानूच हें प्रॉब्लम आनी परिस्थिती थिंगा हाडली. ताचो मतलब तुमकां समजमोलें? जेन्ना तूं सर्वेस्पराचो पूत कसो जियेताय, सर्वेस्पराची कृपा तुज्या जिवितार आसा जाल्यार हें प्रॉब्लम तुका दिश्टी पडटा पळय तें तुज्या पासत न्हय, पूण तुज्या दुस्मानांक थिंगासोर सारकें काबार करच्या खातीर त्या पासत ताणें ताका परवानगी दिल्या. हांव तूं पळय सारको थिंगा भियेतलो, आतां हांव मरतलो. वय तुका पळय ती भिरांत दिली त्या पासत तुज्या दुस्मानाची थिंगासोर पुरोवप, त्या पासत थिंगासोर ती परवानगी मेवली. हे पळय ते तांबडे दर्या लागीं पावले पळय, थिंगासोर ते फसपाक थिंगासोर पावंक नान, पूण फारोआक तितून बुडोवच्या खातीर थिंगासोर पावले. आमचो सर्वेस्पर कितको व्हडतो, तितल्या व्हडल्या सर्वेस्पराची ती मांडावळ तांकां सुजमिका मेळोंक ना. ते भियेले आनी त्या पासत ते वयल्या वयर थिंगा मागणें करी. जें कितें ताणें चिंतलें पळय तें तोंडाक तें म्हटलें. आनी जेन्ना आतां फाटीं वचोन पळयता तांकां समजमोलें, आमी केदी व्हडलीं पळय पिशी ती. आमी कितें निंदा केली ते बेश्टीच केली. बेश्टेच आमी थिंगा बोडबोड केलो. कारण नासतना आमी निंदा केली, बेश्टेच थिंगासोर आमी भियेलीं, कारण नासतना जालें तें. आमी कितली व्हडली पिशी पळय तें आमी दाखयलें. पयलेच तर आमी सोजमिकाय घेतली जाल्यार एका दिसा पळय जेन्ना तूं तुजे जिविताचेर पाटी वळोन पळयशी, तूं म्हणटलें बेश्टेच थिंगासोर टायम पेस्ट केलो, बेश्टेच म्हाजी गोवाय थिंगा पिडार केली, कसलेंच कारण नासतना हांव भियेलो, बेश्टेच लोकांच्या मुखार म्हजे हात आनी मुखार काडले. सर्वेस्परा तुवें इतली व्हडती बरी थिंगा योजना दवरलेली, पूण म्हाका ती सोजमिकाय मेळोंक ना. म्हाका तूं बक्षी सोमया अशें तूं म्हणच्या खातीर तरी तर तूं मोजेसा भाशेन आमचे भितर बाळवात आसलो कितलो बरो जावचो. आतां आमी उतराचेर मातशें नियाळ दिवया. आतां उदक पत्तल्या उपरांत इस्रायला फाटल्यान पळय जितली सेना आयली, फारो आनी ताची सगळी सेना तितून बुडोन थिंगासोर मरोन गेली. तातूंतलो एकलो पसून साल्वार जावंक ना, पूण इस्रायल परजा. पूण त्या दर्याच्या मोदल्यांतल्यान सुके भुमींतल्यान ते पासार जाले. आनी उदक तांचे दाये वाटेन आनी बाया वाटेन पसून एक वणूत कशी आसली. ह्या भाशेन सर्वेस्परान त्या दिसा इस्रायल पोरजेक थिंगा सोडून दिली आनी इस्रायल पोरजेन इजिप्तकारांक थिंगा मेळयले पयले. सर्वेस्परान पळय जे इजिप्टाचेर ते व्हडलें काम केलें तें पळोवन इस्रायली पोरजेन ताजेर थिंगासोर भें दवरलें. आनी सर्वेस्पराचेर आनी ताचे सेवक मोजेसाचेर ताचेरूय ताणें बावार दवरलो. म्हणल्यार तांणी बावार दवरलो. आमचो सर्वेस्पर बेश्टोच न्हय तो. ह्या व्हडत्या सर्वेस्परा लागीं तुज्या पासत एकदम अद्भुत आनी बरें ती चिंतनां आसात, आनी तूं आवडटा तुजी इच्छा पुरी जावची जाल्यार तुवें पातोक सोडून धीर धरून जियोंक जाय. बेश्टें वयले वयर दाखयता पळय तसलें जिवीत तूं सायडीक दवर एका खोलायत रावन मागणें कर. तुजे जिबेक जायतें तूं काम दिवपाचें बंद कर. बावार धरून आनी व्हडत्या विश्वासान जियोपाक सुरू कर. जरी तुका बरे दीस पळोवंक जाय जाल्यार तुजें तोंड तूं